बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक आर्गां दिवन जोन दिसा निमतान कजवेल मोंतेरो ह्या आमच्या भुरग्यां खातीर देवान ताचेर आनी ताचे बरोबर दुसरी आमची भावां भयणां जी आपलो जोल दीस मनयतात तांचेर आलिटा लुईस नेलायजा हांचेर देवान आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. काजराच्या वर्सा निमतान आमी मागता पेद्रो आनी मारिया गोरिती वेल्यो तांचो उगडास करतना दुसरी आमची भावां भयणां जी आपल्या काजराचें वरोस मनयतात तांकांय सगळ्यांक मागड्यांत धरून देवाची कृपा देवाची मुसत देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. पफमडेनो आज पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची ही दोबाची एक परब संभ्रमता. आनी आयची परब आमकां एके भाशेन बोरवाशाची परब जेजूच्या मिसावाची आनी आमच्या कार्याची परब देवाच्या उतराच्या आदारान हाचेर आमी नियाळ करतले जाल्यार हे परबेचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळून घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन हुस्कोत म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोपवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवाद मारीत सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sosari,
Tace măne Jesu Christa. E clos tu povin, e clos tu izbor, e clos tu pornizbor. Mój mane mahakut zorgi, ani shanti tacha ishak sosari. प्रार्थूया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार दवरया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. जायत्या जाणांक आमी तांकां मागतल्या म्हूण मागण्याचें आस्वासन दिलां. तांचो उगडास करून तांचे खातीर मागुया. तांच्यो गोरजो बापा मुखार दवरुया. ही पिडा देवान पाटी काडूंक आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवारूंक मागुया. जायतीं आमची भावां भयणां, बऱ्या मनाची भावां भयणां आपकुशीन वॉलंटियर्स कशीं हे पिडे वेळार जायतो तरेतरेचो आदार दितात. दोतोर आसात, नर्सी आसात, दुसरी वर्कर्स आसात, सपोर्ट स्टाफ आसा. सगळ्यांचो उगडास करुया. देवान तांकां गोठाय दिवची, बोड दिवची. जी भावां भयणां हे पिडेक सांपडलेलीं आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, घरांनी आसात, आयसोलेशन सेंटर्स, केअर सेंटर्स आसात, तांचो उगडास करून मागुया. ही पिडेक लागून जायतीं आमची भावां भयणां मरून गेलेलीं आसात आनी आजून पासून मरत आसात. देवान तांची काकलूत करून आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो दिवंक, स्वर्ग मेळून घेवंक तांचे खातीर मागुया. 2 दीस जाले हें वादळ मोड सुटलेलें आसा. सायक्लोन जाल्लो आसा. देवान तातूंतली आमकां राखची, सांबाळची. वायट जावचें आसा, डिस्ट्रॅक्शन जें जाता तें सगळें देवान नपयत करून आमकां सगळ्यांक सुरक्षीत दवरूंक मागुया. देव आमच्या मोहिमेवंत बापा, तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गार चडून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशांत आमचे मनशां स्वयंभूच ताणें उबारून व्हेलें. ताची मोहिमा आमचीच मोहिमेचो बोरवांसो. कित्याक तो आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या व्हडत्या गुटा पासत संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिनवासता. आनी ह्या संतोशान आनी बोरवांशान आमकां सदां जियेशी कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमीन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. मोगाळ थियोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना तावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसाक पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विचून काडलेल्या धर्मदूताक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें तुका बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टां मरना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजलेमांतले खोट सोरना जावंक पूण बापान केल्ले भासावणीक रावूंक जेजून तांकां फॉर्मायलें. ताणें सांगलें, ही भासावणी कसली ती म्हजेच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवावान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. तें सगळें जमलेलें आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत
तूं आतां नव्यान राजवटकी स्टापूंक वेताय. जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलेलो काळ आनी गोडयो जाणां जावंक तुमकां पडलेलें ना, पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमांत, सगळे जुदेयांत आनी सामारियेंत आनी संवसाराच्या शिमापुऱ्यांत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. हें सांगले उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांचे दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गार लावनूच आसले. ओचीत दोवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हळें, गालिलेच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गार नदो लावनूच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब संतोशाच्या उल्हासा मदीं देव चडटा स्वर्गार म्हणुया. संतोशाच्या उल्हासा मदीं देव चडटा स्वर्गार. सोमेस परजानो ताळयो पेटात. संतोशाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक भोवडत्या परमेश्वराचे मनशांनी बें दवरचें. सगळे प्रितुमेचो व्हडतो राजा तो म्हणुया. संतोशाच्या उल्हासा मदीं देव चडटा स्वर्गार. संतोशाच्या उल्हासा मदीं देव चडटा स्वर्गार. तुत्तुरीच्या गुणगुणान सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या राजाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात म्हणुया. संतोशाच्या उल्हासा मदीं देव चडटा स्वर्गार. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निरपणान ताच्या मनाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा म्हणुया. संतोशाच्या उल्हासा मदीं देव चडटा स्वर्गार. भाग्योंत पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, हांव सुमयाचो कैदी तुमचे लागीं मागतां, तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जावं दी तुमचें जिवीत. सदांच कालती जायात, दुलोभ आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीचे बांदपासान सांबाळून तुमचे लागीं जाता तितलेय उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच भरोशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सुमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव. सगळ्यां वयर, सगळ्यां भितर आनी सगळ्यां सोबे आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिलां ते प्रमाणे आमचे मदले जण एकल्याक एक केरीत देणें दिल्लें आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच चडलो तेन्ना आपणा बरोबर ताणें कैद्यांक व्हेले. ताणें मनशांक देणी दिली. तो उंच गेलो हाची समजणी कितें? फकत की तो पयलो पृथ्वीचे खोल खोल जाग्यांचेर देंवलो. सगल्यो वस्तू भरून सगळ्या स्वर्गा वयर चडलो. तो दुसरो न्हय, भोगत देंवलोलो तोच. ताणें मनशांक ही देणी दिली. थोड्यांक दोनदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. हे देण्याचो शेवट म्हळ्यार होच, येताचे सेवे उद्देशी भक्त सोपून जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगळीं बाबार्थांत आनी देवाच्या पुताचे ओळखींत एक जातल्यां आनी क्रिस्ताचे बोरतेन सोपून मनीस आमी जावंक पावतल्यां.
देवाचे उतोरे देवाचे उद्गार उद्गार उद्गाराक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावुया. B10 page 27. B10 page 27. Sorves moram, soy, soy. Sorves moram, soy, soy. Sorves moram, soy, soy. Sorves moram, soy, soy. Sorganizo sa. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हळें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जाय तो खास्तीचें फॉर्मण घेतलो. सोत मानतल्या बराबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, आत्व्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बोरीं करतली. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बाराबर जातल्या विस्मिता उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीचे भावंडेनो, आज पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची ही दोबाची परब समारंभ, दी असेंशन ऑफ आवर लॉर्ड. आनी भावंडेनो, ही परब निहाळूंक आमकां दुसरो अर्काचो मिस्तेर उगडास करता. जेजू जिवन जाले उपरांत 40 दिसांनी परसोडीत जावन स्वर्गार चडलो. खऱ्यांनीच आयची परब भावंडेन आमकां देवाच्या उतराच्या आदारान थोडे भोव जेजूच्या जिविताचेर आनी आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आपयता. पयले सुवातेर आयची जेजूच्या दोबाजीक स्वर्ग प्रवेशाची ही दोबाजीक परब आमकां उगडास करता. हे परबे वरवीं जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा वरवीं जेजूचे हे संवसारी कार्य सोंपता, संपूर्णायेक पावता आनी शिसांचें जें मिसांव सुरू जाता. It is the end of Jesus' earthly mission, but beginning of the mission of Jesus' disciples. भावंडेनो, बारीकसाणेन ह्या वाचपांचेर आयच्या दिसाक हांवें नियाळ केलो जाल्यार आमकां तेंच कितें तरी मेळटा. जेजू आयच्या देवाच्या उतरांत आमकां तोच संदेश. जेजू आपलें संवसारीपण काबार केल्या उपरांत दुबावा वरेन देवा बापान जेजूक संवसारांत आपले मिसांव शार्ती पावोवंक धाडलेलो. जाल्यार देवाच्या आदारान, आपल्या बापाच्या आदारान हे मिसांव शार्ती पावयल्या उपरांत तो आतां परत आपल्या बापा सरशें वेता. मिसांव शार्ती पावोवंक जियेलो, भौशीक वावर केलो, कश्टवलो, मेलो, पुनर्जिवंत जालो आनी पुनर्जिवन जावन आतां 40 दिसां उपरांत परतून आपल्या बापा सरचें जें आपणाचें सासणाचें ठिकाण जें आसा, निवास जो आसा, घर जें आसा, थंयसर जेजू परत वेता.
पफमडेनो खिरीत भाशेन हे 40 दीस पवित्र पुस्तकांत वो 40 आंकडो द नंबर 40 हाका जायते कितें तरी सिग्निफिकन्स देवाचे उतरान पवित्र पुस्तकांत आसा. 40 दीस खुणायता एक तोहेरेचो दीस. 40 दीस खुणायतात एके भाशेन जिवीत नवसरपाचे हे दीस. 40 वर्सां 40 हो आंकडो खुणायता वर्सां ओरोण्यांत कोश्टवली आनी आखरेक तांकां हे बासायलेलो दीस फावो जालो. पफमडेनो आनी 40 दीस उरल्यात आनी तुमचें गोट्टान जातलें. जोनास प्रवादी निनेवे शाराक एके भाशेन शिकोवण दिता. जिवीत बदलतात आनी ह्या 40 दिसां भितर देवाचें बरेंपण देवाचो आशिर्वाद ती घेवंक पावता. पफमडेनो हेंच कितें ह्या जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा वरवीं आमकां थावें जाता. जेजून मरून पुनर्जीवन जाल्या उपरांत 40 दीस परतून आपल्या शिसां सांगाताक रावन हो संदेश तो तांकां दिता. आपलें कार्य तो संपूर्णायेक पावयता आनी परतून आपल्या बापा सरचें तो वेता. जाल्यार बापा सरचें वेता जाल्यार तो तांकां हो संदेश दिता आनी म्हणटा आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजें शुभ वर्तमान परगट करात. वचात थंयसर बरें करात. हो संदेश दिवन जेजू आपलो स्वर्गार प्रवेश करता. जेजूच्या ह्या स्वर्ग प्रवेशा वरवीं जेजूचें हें संवसारीक कार्य मिसांव शार्ती पावता जाल्यार जेजूच्या शिसांचें हें मिसांव सुरू जाता. हेंच कितें पाप साहेब फ्रांसीस 2017 ह्या वर्साक मायाचे 28वेर जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा हे परबे निमतान तो होच संदेश हे पोरचेक दिता. The ascension of Jesus is a sign of the fulfillment of Jesus' earthly mission and the beginning of the mission of Jesus' disciples. अशा उतरांनी तो जनरल ऑडियन्स हो संदेश पोरचेक दिता. देखून बापांकडेन पयले सुवातेर देवाची उतर आयच्या दिसाक आमकां उगडास करता. जेजूचो स्वर्ग प्रवेश ताचें संवसारीक कार्य सोंपयता जाल्यार शिसांचें हें मिसांव सुरू करता. दुसरे सुवातेर आयची परब बापांकडेन आमकां उगडास करता. हे परबे वरवीं जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा वरवीं जेजू सोगटा सर्वांचो रास जाता जाल्यार दुसरे वाटेन तो देवा बापाच्या उजव्याक बसला हाचो उगडास करता जाल्यार जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची खबर ही परब आमकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळ्ळा जेजू आपल्या शिसांक हो संदेश दिल्या उपरांत कार्य तांकां दिल्या उपरांत तो उंच ताका स्वर्गार उबारून व्हरतात. हें आयच्या दिसाक हे शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळ्ळा. ताका व्हेलो वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. दुसऱ्या उतरांनी ह्या परबे वरवीं जेजू आपल्या बापा सरशें गेला आनी ताचे उजव्याक बसून सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमकां बापा म्हणून खात्री दिल्या. जाल्यार हे परबे उपरांत जेजू बापा सरशें बसलो जाल्यार जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची खात्री आमकां आयकूंक मेळटा. कित्याक पयल्या वाचपान शेवटाची वड ताचो आमकां उगडास करता. तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेतना पळयला तसोच तो परत येतलो. दुसऱ्या येण्याची खबर जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा वरवीं ह्या पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळ्ळें. जाल्यार बापा म्हणटा जेजू सोगटा सर्वांचो राजा आपल्या बापा सरशें बसला आनी दुसऱ्या येण्याक एके भाशेन ताची तयारी करूंक ही परब तुका म्हाका आपयता. जाल्यार तिसरे सुवातेर आयची ही परब आमकां एक बोरवाशाची परब आनी ही बोरवाशाची परब आमकां बोरवासो दिता. आमचें सासणाचें ठिकाण स्वर्गार आसा. दुबावना सगळीं आमी आमच्या राज्याची नागरिकां पूण न्हूच फकत राज्याची नागरिकां पूण आमी सगळीं सर्गीच्या राज्याची नागरिकां भारत देशाची सिटीजन्स ऑफ इंडियन नेशन. त्याच बरोबर आमी सगळीं स्वर्गीय राज्याची नागरिकां आमी म्हूण आमकां उगडास करता. आनी नागरिकां कशीं स्वर्गा राज्याची आमचो शेवट परतून बापा सरशें वचूंक बापाचें सूख बापा सरशें रावून हें आमी सूख अनुभवूंक. जाल्यार हो बोरवांचो मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आमी एका दिसाक देवा सरशें वेतले हांव हो बोरवांचो ही आयची परब आमकां दिता. दुसरे सुवातेर हो बोरवांचो दिता जेजू आमकां अनाथ कशी सांडिना पूण भासायलेलो पवित्र आत्मो जेजू आमकां फावो करता
हाची परब येता त्या आयताराक आमी व्हडा दबाज्यान करतले. देखून पवित्र आत्मो जेजू आमकां भासायता पाठयता ताचोय बी भरवंसो पवित्र आत्म्याचो आमकां एके भाशेन जेजू दिता. आज हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना ह्या तिनूय वस्तूंचेर नियाळ करता आसतना बाबा म्हणिनो आमकां हो भरवंसो जेजून दिला. जेजू सोंपता सर्वांचो राजा ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयारी करता. जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब जेजूच्या ह्या संवसारी मिसावाची कार्याचो शेवट जाल्यार ताच्या शिसांच्या ह्या नव्या मिसावाची सुरवात. बावतिस्मा वरवीं आमी ताची शीस जावन गेले. बावतिस्मा वरवीं आमी ताचे गोवाय पाटलावदारां कशें आमकां विंचून काडल्या. बऱ्या जिविता वरवीं शेगुणी जिविता वरवीं जें जिवीत देवाक मानता त्याच्या दुसऱ्या वाचपांत शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळ्ळा तसलें आमचें जिवीत जावन आमी हे पुर्वेचो फळ आमच्या जिवितांतल्यान दाखोळ करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां जोण एकल्याक जेजूचो आदार मागुया. सगळीं बी रावून आमचो भावार्थ उच्चारुया. सत मानता देवा सर पदवीदार बाबा रोशनाराक जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभलो अंकुआर मरितावन जल्मलो पावस प्लेदकाल ताणें क्रूस सोंसलें ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो ताका न्हिदिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो सरकार चडलो सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंयच्यान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुंचवी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जीवन सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोडी भोव आमची मागणी बापा फुड्यान धरुया. आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगट करात. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगटूंक तांणी बारी वावरूंक आनी भोव करून हे महामारीक लागून सांपडलेल्यांक आपलो इलाज आनी आपलो वेळ दिवंक देवा लागीं तांकां कृपा मागुया. संवसाराच्या शिमापर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. आमचे क्रिस्ती सरकारी फुडाऱ्यांनी भोव करून आमचे गोंयचे क्रिस्ती सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे चलूंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरी देख ते जावं आनी सुम्या जेजूचे गोवाय आपल्या कार्यांतल्यान तांणी दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. सोमेस क्रिस्ती भावार्थ्यांनी जेजू स्वर्गार चडलो आनी देवाच्या उजव्याक बसला हे भावार्थ्याच्या स्वताची खोलायेन वळख घेवंक ते अभिमानान आनी भावार्थान परगटूंक देवा लागीं मागुया. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून जायतीं आमची भाव भयणां कश्ट होतात. हॉस्पिटलां भरून वतल्यांत फावो तसले ऑक्सिजन मेळना जावन जायतीं आमची भाव भयणां मरूंक पावल्यात. मेलेल्यांक सासणाची शांती पिडेवंतांक देवाची पेखवणी आनी इलाज फावो जावं आनी भोव करून तांचे खातीर वावुरतेल्यांक केरीत देवाची कृपा फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
हो सायक्लोन जावन भोव करून भारताच्या दक्षिणेक केरला तामिळनाडू वाठारांत लक्षद्वीप आनी आमच्या गोंयांत पुरान जायतें नुकसाण जालां. जायत्या घरांत मोडून पडल्यात, जायत्या घरांनी उदक पावलां. आमकां सगल्यांक ह्या वादळ मळांतली राख आनी सांबाळ आनी फावो तसली मदत सगल्यांक मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा मंगळा तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वासून हे काळजाचे ओत्रेक हे मागण्यांतल्यान तुका उबारल्यात ते तूं आयकून घे. जे कितें आमी मागलां, जे कितें आमी मागूंक ना आनी जे कितें आमी मागूंक नकळो तें सगळें तूं आमकां तुजी खुशी जाल्यार फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. बेटोने वेळार गायन गावुया. बाबा भयणी बापाक बेटोंक. C10 पेज 32. C10 पेज 32. म्हज्या भावमडीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रिथिवंत बापा, तुज्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समारंभ हो वाकाणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनांत तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मोहिमेवोन जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडून आनी सुर्गीचे मोहिमेवोन जिविताचेर आमचें काळीज आनी मौन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मोर्नाचेर जोईत व्हरून देवदूताच्या जोईता गायना मदें दोबाच्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें स्थितो संवसाराचो मनसुबेदार आनी सुर्गीच्या दोलबरांचो धोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बोरवांचो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो ओरोम आनी मोस्तो जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सुर्गेचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
Spotkani संसार महागा तुझ्या mój Boga Usługi Ducha Soj Soj Usługi Ducha Soj Soj Zorvis poraci na wieta Zorvis poraci na wieta Soj 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 Usługi Ducha Soj Soj Usługi Ducha Soj Soj बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो म्हटलो तो आपली आश सांग दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तीच पुरींच्या वंशातूच तांणी काल्स घेतली तुका नव्याने तीन वसलो ती आपल्या आशीष सांग दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा कुरात Bawartacy gód burgotuję. Jesu melo, Jesu ci wonzala, Jesu nowian yetolo. Bapa, Jesuच्या मोर्तांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नो जिविताचो उंडो आनी सडोळेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां बरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपापल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे मायेस सांगाती तिच्या पोती वागयोंत जुजे वागयोंत धोरण दिता. आमचो आस्कारी वागयोंत मिंगेल आनी सर्व काडीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपिदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. भफामडेनो जेजू स्वर्गार सोडून आमकां ताणें बोरवांचो दिला. जेजू स्वर्गार सोडून आमचे मिसांव ताणें मिसांवांक सुरवात दिल्या. जेजू स्वर्गार सोडून आमकां ताच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक ही खात्री दिल्या.
ह्या वेळार बापा सुरशे बसून आमचे खातीर दीस रात तो विनोती करता, मागता. ताच्या नांवान बापा लागीं जे कितें आमी मागता तें आमकां देव बाब दितलोच. ही खात्री हो बोरवांचो जेजून आमकां दिला. देखून ह्या वेळार मागलोलें जेजूच्या नांवान देवान आमकां फावो केला आनी करीत आसा. हो बोरवांचो जेजून आमकां दिला. देखून ह्या वेळार असल्या सभार देवाच्या बरेपणा खातीर, आमच्या मागणे खातीर जेजून शिकयलेल्या मागणेंतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवन बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सुमयाक तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमचे काळजान घेतलेल्या पुरी ह्या आत्मीक कुमन्यांच्या आक्तांतल्यान जेजूचे आसणे आमचे मदीं बगुया. जशी सांचे दोळ्या मुखार स्वर्गात चोळून गेलो तोच सोमी परतून येतलो. तो येवपुऱ्यान आमी सोगलीं ताची गोवाय, आमी ताचे शीस ताणें दाखयल्ले वाटेन आमी चलूंक आनी ताका गोवाय दिवंक आमकां कृपा मागुया. आनी भोव करून हे पिळीन कश्टोतेल्यांक आमचो आदार, तांकां इलाज आनी पिकोवणी मेळूंक मागुया. मरून गेल्ल्यांक देवान आपले काकुतीन आपले विसवान घेवंक मागुया. सोर पदवीधर आनी काकुसरा देवा, तूं आख्खे रोसणीचो तूं प्रेमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडिकाल कश्टोतेल्या बसत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ते कोवळायेन तूं आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाला येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आख्या संवसाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक
पुरजेच्या बरेपणा खातीर फावती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बाबा, स्वर्गार जोडलेल्या आनी आमकां सुवात तयार करूंक गेल्ल्या तुज्या पुताची मोहिमा आमी आज समोरंगल्या आनी ह्या समयार उंड्या सोऱ्याच्या रुपान त्याच मोहिमेवंत जेजूक घेतला. आमचे दोळे आनी काळीज सुर्गीच्या सुखाचे दवरूंक आनी त्या बरोबर तुवें जोण एकल्याक नेमलेलें काम संवसारांत जतनायेन करूंक ह्या समारंभाचो फोड जावं दी. जेजून स्वर्गार वेचे आदीं आमकां दिल्ली आज्ञा पाडून सोडवणेची बरी खबर हेरां मनशांक परगटूंक आमकां बोड दी आनी ताणेन केल्ले बासावणे पोरपणे ओजेपाच्यो खुणा आमच्या जिवितांत वाडय. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भावंभडीनो, समजत हांव सगळीं बरीं आसात. जोण एकल्यान आपआपल्या जिवाचो कुयदाद करचो, सांबाळची. घडटा ते उपाय आमच्या हातांत आसात ते आमी उपाय घेवचे. आमी तुमकां सगळ्यांक मागण्यांत दवरता. वी अश्योर यू ऑल ऑफ आवर प्रेयर्स. तुमी आमचे खातीर मागचें, एकामेकाक हो मागण्यांचो आदार दिवचो. जोडी एकामेकाक पोरशी भेटनात तरी आसतना मागण्यांतल्यान आमी तुमकां तुमी तुमचे सरशीं आसात आनी तुमी आमचे सरशीं आसात ही खात्री आमकां सगळ्यांक आसा. देखून सगळीं बरी भाशेन सुरक्षीत रावची. स्टे सेफ, स्टे होम. कालथावन हें वादळ सुरू जालां, सायक्लोन जाला. इट इज अननेसेसरी गोरचे भायर सरची न्हय, कित्याक हे वादळांतल्यान जायतें नुकसाण जालां, जायत आसा. वारो सुटला, पावस पडटा. देखून बरी भाशेन एक एकल्यान जोण एकल्यान आपलो जीव राखचो, सांबाळचो आनी कुयदाद घेवची. गॉड ब्लेस यू ऑल. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावुया संवसार सोंपोपर्यान. F20 page 95. F20 page 95. Sonsa sopoporyan, tumche sangati havatsa. Sonsa sopoporyan, tumche sangati havatsa. Kapan makadana tosa